मायनिंगाच्या कायद्यात बदल केल्यार फायदो कोणाचो? सध्याच्या मिनेरांचो काय मायनिंग अवलंबित आणि कामगारांचो? आणि फाल्यां कायदो बदललोच ना जाल्यार बारीक लोकांचो फुडार कितें? ताचे परस सरकारान सरळ मायनिंग लोकांकडेन सोपोवचें। ते खातीर सरकारान कॉर्पोरेशन करचें। ताचो फायदो फकत मायनिंग अवलंबित आणि कामगाराकच जावचो ना, अख्ख्या राज्याची येणावळ वाडटली। पुराय गोंयाक फायदो जातलो। आदिवासी तरणाटो फुडारी रवींद्र वेळीपान परत एक फावट आपली मागणी लावन धरल्या। कावरे गावातल्या ह्या तरणाट्यान ते खातीर गावच्या लोकांची सहकारी सोसायटी लेगीत केल्या, पूण मायनिंग अवलंबितांच्या कांय फुडाऱ्यांनी ताका विलन केला। मात रवींद्र म्हणटा तो तांचे आड ना, कारण तो एक मायनिंग अवलंबितच। वेल्यान आपूण जे कितें सुचयता तातूंतल्यान मायनिंग बेगोबेग सुरू जातलें अशें तो म्हणटा। ते भायर सध्या रॉयल्टीचेर मेळटात ताचे परस कितलेशाच पटींनी गोंय सरकाराची येणावळ वाडटली। आयकात ताचो युक्तिवाद। पळय, आमकां जे मायनिंग डिपेंडंट आसा पळय तेंचे बद्दल आमकां न्ही सहानुभूती आसा, पूण जो मार्ग आतां तेंच्यांनी ते मार्ग तेंच्यांनी सोदला पळय की अमेंडमेंट हाडून मायनिंग सुरू करपाचें, म्हाका दिसता की हो मार्ग योग्य न्ही। कित्याक समज जर तांकां जर मायनिंगच जर सुरू करपाक जाय जाल्यार तें फक्त अमेंडमेंट हाडून कित्याक? समज जर मायनिंग सुरू करपाकच जाय जाल्यार पर्याय खूब आसा। अशें करपा जायना काय कितें की गोंय सरकारान तेजी जबाबदारी ह्याच जे मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आसा पळय, जे ट्रक ओनर आसा, जे मायनिंग वर्कर आसा, आनी जे त्या गांवां त्या लिजा सरभोंवतणी जे लोक आसा पळय हांकां सगळ्यांक विश्वासांत घेवन एक ह्याच लोकांची जर जबाबदारी दिली की बाबा तुमी आपल्याक 5 लाख टन ओर काडून दिया एन्युअली वर्साचो, कित्याक तितल्याक लिमीट आसा। आनी मागीर त्या 5 लाख टन ओराचे कितें करपाचें? तो ऑक्शन, आतां तो ऑक्शन सुद्दां करूं येता। सो ऑक्शन केलें जाल्यार एखादें जे आतां जी रॉयल्टी कितें मेळटा पळय सरकाराक तेज्या पेक्षा कितलोसो पटीन चड पयसो मेळपाक शकता, कळ्ळें न्ही? सो ट्रक ओनराक कामूय मेळ्ळें, जे कोण मायनिंग एफेक्टेड लोक आहा पळय तेंचोय खंय तरी स्टेक आयलो डिसिजन मेकिंगाक, आनी तो माल विकले उपरांत कितलेशे पटीन चड पयशे गोंय सरकाराक मेळ्ळे, गोंयच्या लोकांक मेळ्ळे। म्हाका दिसता की हे आमचे जे मायनिंग डिपेंडंट जे भाव आसा पळय तेंच्यांनी हेजेरूय एक विचार करून पळोवचो। कित्याक जे प्रोपोजल आतां सद्या मुखार येयल्ले आसा पळय की MMDR एक्टाक अमेंडमेंट हाडचो, मागीर एबोल्युशन जो एक्ट आसा पळय तातूंत अमेंडमेंट हाडचो, हातूंत इंट्रस्ट समज जर कोणाचो सेव जाता जाल्यार तो फक्त ते मायनिंग कंपनीचो, कित्याक हांकां परत आनी फुडली 25 ते 26 वर्सां परत धुवांदार म्हणटा त्या भशेन मायनिंग करूंक मेळटली। आनी फुडले 6 ते 7 वर्सां एज पर द रिसंट स्टडी अशी आउटकम भायर सरलेले आसा की गोंयचे मायनिंग जे आसा पळय ज्या तरेन 2007 ते 2012 जाला तशेंच जर आनी 5-6 वर्सां जायत जाल्यार आनी मायनिंग रिसोर्सीस म्हणटे उरचे ना। तेजे उपरांत कितें करतले? जेन्ना आमी लास्ट टायम एक डिस्कशनाक बसलेले पळय तेन्ना मायनिंग डिपेंडंटाचे लोक आसलेले, सो तेन्ना एक प्रश्न असोय रेज जाता की ते म्हणटा की बरोबर आसा लीज सगळे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा, पूण ज्यो सरफेस रायट्स जे आसा पळय ते अजून पर्यंत मायनिंग कंपनीज कडेन आसा। तेन्ना इवन लीज सुद्दां जर सरकारान ठरयलें की कॉर्पोरेशन जावं कोऑपरेटीव मॉडेलाचे समज जर आमी चळोवया म्हणल्यार जाल्यार मायनिंग कंपनी ज्यो आसा ते कोर्टान वयतल्यो आनी प्रोसेस मे बी लांबणेर पडपाक शकता, लिटिगेशन जातली। प्रश्न इतलोच आसा की युजींग लँड एक्विजिशन एक्ट 2013 जाल्यार हो एक्ट यूज करून जर ह्या रस्ते बांदपा खातीर जावं आनी कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट करपा खातीर जर जमनी एक्वायर तुमी करपाक शकता लोकां कडच्यान, जाल्यार होच एक्ट लावन मायनिंग कंपनीजा कडच्यान हे सर्फेस रायट्स कित्याक एक्वायर करपाक शकना? तांकांय जे कंपेन्सेशन लोकांक मेळटा तेंची जमनी एक्वायर करून तेच कंपेन्सेशन तांकांय दिवं येता न्ही। आनी म्हाका जाल्यार दिसता की दीस इज द रायट ऑप्शन दॅट हेणी आमचे गोंय सरकारान हेजे बद्दल विचार करपाक जाय। ह्या मुद्द्याचेर आमच्या मायनिंग डिपेंडंट जे आसा पळय तेंच्यांनी विचार करचो, आमचे जे MLAs आसा, जे मिनिस्टर्स आसा, गोंय सरकार आसा तेणीय विचार करचो। नाजाल्यार लास्ट टायम 2 फावटी सुप्रीम कोर्टान इंटरवेन्शन करून गोंयाक मायनिंग बंद उडयल्लें आसा, परत खंय तरी मायनिंग डिपेंडंटांक त्रासांक घालचो न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता। कावरेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।